सध्या पेडणे तालुक्याने स्मशानभूमीचे खूप प्रॉब्लेम जाता। काही पंचायतीन स्मशानभूमी ना म्हणून दुसऱ्या पंचायतीन हाडून सुद्धा त्यांचे म्हणजे घालतात स्मशानभूमी। एकंदर तुमका कितें दिसता? आणि पेडण्यान 1 कोटीचे स्मशानभूमी बांधून सुद्धा थंय कितें तरी कमी आ म्हणतात, कितें सांगू शकता तुम्ही? आता पेडणे म्युनिसिपालिटीन जी स्मशानभूमी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान जेन्ना ॲग्रिकल्चरची जमीन एक्वायर करून 1,20,00,000ची स्मशानभूमी बांधली खरी, पण ती अर्धवटच रावली, ती फुलफिल जावंक ना। थंय सुखसोयी ज्या विधीक जाय ते मेळना, तेतून एक पेडण्याच्या आमदारान लक्ष घालून ती पूर्णत्वास व्हरपाची अशी हांव मागणी करता। तशेंच हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की स्मशानभूमी हो मेजर विशय आसा पेडणे तालुक्यान तरी। जी भाटकारशाहीचे भाटकारांचे जे जमनी आसा ते आयज लोकांक थंय स्मशानभूमी मेळना, पण एक स्पेशल सरकारान एक्ट असो करपाचो, जर भाटकार सुद्धा जमीन दिना जाल्यार लोकांच्या गरजे खातीर जमीन एक्विशन प्रोसेस करून गांवांनी स्मशानभूमी करपाची ही माझी मागणी आसा। फाटल्या दिसांनी तुम्ही क्रिमेटोरियमाचो इशू ऐकलेच असेल, पालया जाला, लास्ट टाइम मांद्रे जाल्लो। सो आमची हे आहा प्लॅनिंग की प्रत्येक गांवांत एक क्रिमेटोरियम जाय आणि क्रिमेटोरियम पंचायतूय फॉलोअप करताली, पंचायतूय ते फाटल्यान लागले की क्रिमेटोरियम कशा भशेन मांद्र्यान एक जाय म्हणून। सो ह्यो रेव्हेन्यू लँड हांगासर ऑलरेडी सबस्टेशन आमच्या हांगासर जाल्ले आहा, सो तेका एडजॉयनींग म्हणटात तशें ऑलरेडी वयर गांवांतली क्रिमेटोरियम गव्हर्मेंट लँडान आहात, सो तांकां हात न लायता सायडीची लँड आहा गव्हर्मेंट ती आमी क्रिमेटोरियमाक घेता। आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसली तेन्ना ह्यो इशू जेन्ना पालयाचो जालो, सो तेणी डायरेक्ट केला की प्रत्येक पंचायती वायज खंय तरी गव्हर्मेंट लँड आहा थंयसर क्रिमेटोरियम इमिजिएटली करपाची म्हणून। सो तेंच्यांनी रेव्हेन्यू लँड आहा थंयसर आयडेंटिफाय कर आणि इमिजिएटली NOC घेवन MLA लेड फंडांतल्यान जे आमकां सरकारान 2.5 कोटी वर्साक दिल्या तितून इमिजिएटली ते प्रायोरिटीचेर एक ती मसुंडी कर म्हटलें, पण मसुंडी हो भाग एक जालो। पण आमची प्लॅनिंग नमस्कार, हांव सूर्यकांत चोडवणकर। पेडणे नगरपालिका हे क्षेत्रातली एक स्मशानभूमी ह्या विशयार म्हाका उलोवचें आसा। आज पेडणे तालुको जो आसा, तालुक्यान बरेचशे गांव आसात, गांवांत जी स्मशानभूमी जाय त्या प्रमाणे स्मशानभूमी ना। त्या कारणान लांबच्यान लोक जे येतात हांगासर स्मशानभूमी आसा 1,30,00,000च्या आसपास। ती स्मशानभूमी ज्यावेळी बाबू आजगावकर त्या टायमार आसलो त्या टायमार तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट जी फुकी लावपाचें काम केल्लें आसा। ती स्मशानभूमी अशी आसा, खरोखर ते स्मशानभूमीन त्या मेल्ल्या मनशाक सुद्धा जाग येतली अशी एक प्रकारची स्मशानभूमी आसा। कारण त्या ठिकाणी गेल्या उपरांत जे लाकडां जाय, पाणी जाय आणि जे लायटी जाय अशी काहीच व्यवस्था अशी जाल्ली ना। आणि त्या ठिकाणी कोणाक उदक जाय जाल्यार उदक मेळचें ना। दुसरो माणूस मरूंक शकता, ताका समजा चक्कर येवन पडलो, कितें जालें जाल्यार तो थंय ताका घालचें पडटा अशी परिस्थिती आसा। ज्या प्रमाणे बाबून डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आनी म्युनिसिपालिटी जो फंड येवंक जाय, म्युनिसिपालिटी ज्या प्रमाणे आतां स्मशानभूमी आसा तेंच्या कडेन चावयो आसतात स्मशान हेचे कडेन नगरपालिके कडेन, पण तेचो फायदो असो काय ना। ज्या प्रमाणे फायदो जावंक जाय असो आपल्या म्युनिसिपालिटी कडेन कांयच असो अधिकार असो दिल्लो ना। ज्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट हे स्वताचे डेव्हलपमेंट केल्ले आसा, थंय पळोवंक गेल्यार जे गॅपी पडलेले खाजा पडलेले आसात केन्ना कितें कोसूंक शकता अशा परिस्थितीत, आनी फक्त तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट थुकी लावन तेंनी वयर छप्पर मारलेले आहा आनी कांय ना। ज्या प्रमाणे पळोवंक गेल्यार पावसाच्या टायमार पत्रे क्रॅक जाल्ले आसात, ज्या प्रमाणे बांदूंक जाय तशें बांदलेले ना अशी परिस्थिती आहा। लोकांक हांव परत सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता, प्रत्येक गांवांत जी स्मशानभूमी जाय तशी स्मशानभूमी काही ठिकाणी करचे, जेणे करून कोणाक जागा ना आणि जागा नसल्यार भाटकारांची जागा आसता, भाटकारांची जागा असल्या कारणान कोण थंय स्मशान हे करूंक दिना, जाळूंक दिना, अंत्यसंस्कार करूंक दिना। म्हणटकीर म्हाका रिक्वेस्ट करची आहा कांयशा गांवांनी भूमी करपाची। सर, सध्या मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे म्हणा, त्याचबरोबर गोंयान सध्या स्मशानभूमीचे एक प्रश्न खूप गाजता। काही जाणांकडे जागा आसा, काही जाणांकडे जागे ना। सार्वजनिक स्मशानभूमी आसात 1 कोटीचे बांधले, पण त्यांच्या मेंटेनन्स ना। तो एकंदर तुम्ही कितें सांगूंक सोदता सर? स्मशानभूमीचो
प्रश्न जो आसा ती समस्या येणाऱ्या काळात आनीक उग्र जातली. जमनीक हांगा वारे माप किमती आयले आणि त्यामुळे आपली पहिली स्मशानभूमी म्हणून वापरपाक दिल्ली जमीन सुद्धा मालकाक दिसता ती आता आपल्याक मेळूंक जाय. कारण स्क्वेअर मिटराचे दर हे 10,000 आणि त्याच्या वयर असे आसा. त्यामुळे ही समस्या ही उग्र रूप घेता हे खरें आसा. पण आमी एक लक्षांत दवरूंक जाय की स्मशानभूमी ही मनशाक वता आसतना लागता आणि ज्या मनशान सन्मानान जीवन काडलेलें आसतात आनी वता आसतना सन्मानान वचचो. ज्या वेळार काही बॉडीज ना कोणाच्या तरी हट्टाक लागून आग्रहाक लागून दवरले वतात 10 तास लेट अशें जाता आनी तातूंत मागीर डेप्युटी कलेक्टराक बीन आपलो भेटो वापरून ऑर्डर काडची पडटा. हें सिच्युएशन येवंक जायना अशें म्हाका दिसता. आतां सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून आमी मिरयणारे आसात, पंच सदस्य असतात, माजी पंच असतात गांवांत, ताणें पुढाकार घेवंक जाय. गव्हर्मेंटानूय सरकाराची जमीन सगळ्या ठिकाणी आसा. त्यामुळे एखाद्रो कायदो करून सुद्धा ऑन प्रायोरिटी बेसीस एक गांवांत 500 किंवा 1000 भर स्क्वेअर मिटर जागा खंयच्या तरी अफ्रामेतान सरकारचे जे आसा तातूंत सरकारान वेवस्था करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आतां दिसान दीस खूबच ताची सिरियसनेस वाडूंक लागल्या. म्हाका याद आसा हांव मुख्यमंत्री आसतना किंवा आमदार आसतना जेंच्या कडल्यान मागणी येयी आनी जमीन दाखय थंय आमी स्मशानभूमी केल्या. हांवें कितलेशेच केले पूण काही कडेन मोरजे सारक्याक तो प्रश्न सुटलो ना, सुटावो जालो ना. तो एका हातान टाळी वाजना, दोनूय कडले ताका जबाबदार थोडेशे आसले. हट्टाक पेटलो ना, आमकां हांगाच जाय आनी भाटकारान जमीन ती कोणाक तरी विकून कोणे तरी भरपूर किमतीक ती घेतलेली. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीन ते असले बसून कॉम्प्रोमायज करून सोंपोवंक जाय. जे आमी सामाजीक कार्यकर्ते म्हणटात ताणें असले स्मशानभुमीचो इश्यू करूंक जायना. पण हें वाडत आसा प्रकरण आनी येणाऱ्या काळांत एग्रिवेट जायत रावतले. म्हणून सरकारान प्रत्येक गांवांत एक स्मशानभूमी ही प्राधान्यक्रमान एक स्मशानभूमी म्हणजे 1 कोटीची स्मशानभूमी हांव म्हणना. ज्यो कोटी मोडून अनेक स्मशानभूमी घातलेले आसात ते खरेंच आवश्यक आसले काय ना म्हाका दुबाव मारता येतना तिचो अवमान जाता तो टाळूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी प्रायोरिटीन सरकारान विशय घेवंक जाय. प्रत्येक गांवांत आयडेंटिफाय करपाक सांगूंक जाय. पंचायतीक किंवा तलाठ्याक सांगूंक जाय. गव्हर्मेंटाचे सगळे कडेन जागे आसा, सगळे कडेन जागे आसा. फक्त एप्रोच आसलो की जालो. आनी पंचायत एकी कडेन बसून जर प्रामाणीकपणे ठरयतली जाल्यार कांयच करपाक. प्रत्येक गजालींत जर आमी पॉलिटिक्स हाडटले जाल्यार कशें आसा. म्हणजे हांवें पालयेन एक जागा अलॉट केल्ली पलीकडेच. आतां ते जागा अलॉट केल्लेकूय विरोध करणारो पंचच मेळटा. तेन्ना मागीर कशें जातलें. म्हणजे प्रत्येक गजालीक जर आमी राजकारण हाडटले जाल्यार कशें जातलें. हें जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता. निदान प्रेताची विल्हेवाट लावप जायत ना जी गजाल आसा ताका राजकारण भितर हाडूंक जायना म्हजें मत आसा. गोंयाच्या विविध भागांत स्मशानभुमी बाबत सगळी कडेन गांवांनी वाद सुरू जातात. आनी हे वाद कितें जातात तर प्रत्येक गांवांत स्मशानभुमी थंय आसता. थंय कोणाची तरी ती जमीन आसता, थंय भाटकार आसता, कुळां आसतात आनी ताका लागून वाद जाता. आनी जो गरीब मनीस आहा तेज्या घरान एखाद्या व्यक्तीचो मृत्यू जाता, देहांत जाता त्या वेळी ताका
जे अंत्यविधी आहा ते करपाक मागीर तेन्ना त्रास जाता आनी अशें हालीं पालयां आमच्या गांवांनी असोच प्रकार जाल्लो पेडणे तालुक्यात तसोच मोरजे हेजे पयलीं जालो अन्य ठिकाणी जातात सरकारान हेजेर तातडीन लक्ष दिवपाची गरज आसा स्थानीक जे आमचे लोकप्रतिनिधी आहा पेडण्याने अशे अनेक समस्या आहात थंय स्मशानभूमी आसा मात्र ते स्मशानभूमी अजूनय सार्वजनीक स्वरूप तेका येवंक ना सरकारान जर एखाद्या गांवांत प्रत्येक गांव तिथे स्मशानभूमी ही संकल्पना राबोवन जर स्मशानभूमी उबारली आणि ती स्मशानभूमी सार्वजनीक म्हणून त्याला स्वरूप दिले जेणे करून सर्व धर्माचे जाती धर्माचे लोक थंय अंतविधी करूंक येतले जाती जातीन माणसाचे जे सगळे हेवे दावे आहात ते अंतविधीकय आमकां दिसून येतात हेजी प्रकरणां अनेक पेडण्यान जाल्या गोंयाच्या विविध भागांत जाता ताका लागून सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवन हो जो स्मशानभूमीचो विशय आहा तो गांभीर्याने घेवन प्रत्येक गांवांत किमान एक तरी सार्वजनीक स्मशानभूमी आणि ती सरकारी निधीतून सरकारी पैशातून बांधली जातली आणि जेणे करून कोणाची अडचण समस्या आसा एखाद्या वाड्यार अंतविधी करपाक थंय तेणी सार्वजनीक स्मशानभूमीन थंय अंतविधी करूंक शकता अशा प्रकारची सोय प्रत्येक गांवांत जावपाची अशी ह्या माध्यमातून हांव मागणी करता जेणे करून भविष्यात हे स्मशानभूमी बाबत जो एखादी व्यक्ती कुटुंबातली न जाता मरता मृत्यू जाता आणि त्या थंय वाईट गोष्टी घडतात भांडणं जातात तंटे जातात आणि अनेक क्लेशदायक घटना हेजे पयलीं घडलेल्या आहात जे भविष्यानूय ते घडपाचे आसा आज पेडण्यान मोपा विमानतळ येयला आणि जाग्यांचो भाव जो आहा खूप वाडलेलो आहा जेणे करून प्रत्येक जण आपली जागा आहा ती सेफ राखपाची आणि हेजे पयलीं जे रानान काजी म्हणा आहात आमचे थंय स्मशानभूमी लोक अंत्यविधी आणि स्मशानभूमी स्वरूप तेका आसले पूण मात्र हालींच्या दिवसान आणि ह्या 1.5-2 वर्सांत ते लोक जाळूंक थंय दिनात तेका लागून ही वाद जातात सरकारान हेजेर तातडीन लक्ष घालपाची अशी हांव ह्या माध्यमातून मागणी करता. नमस्कार. सध्या जो व्हडलो जो प्रश्न आसा प्रत्येक तालुक्यान जो प्रश्न आसा तो म्हळ्यार स्मशानभूमीचे. सध्या अशें जाता की ज्यांचे कडेन जमीन आसा ते ज्यांचे मरण पावतात त्या उपरांत तांकां आपापल्या जाग्यार अंतिम संस्कार करतात. मागीर ज्यांच्या कडेन जमीन ना तसल्या लोकांक 15-15, 17-17 तास डेथ बॉडीक दवरून खंय अंतिम संस्कार करचे हेच्या खातीर लोक जे घरातले लोक फिरतात हे पळोवन खूप वायट दिसता. खंय तरी सरकारान हेचे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवचे आणि प्रत्येक गांवान एक सार्वजनीक स्मशानभूमी जावचे अशे लोकांचे मागणी आसात. आणि सध्या डेव्हलपमेंट जायत आसतना लोकांचे विचार करप खूप गरजेचे आसा. ज्यांच्याकडे जमीन आसा ते स्मशानभूमी अंतिम संस्कार करतात पण ज्यांच्याकडे कांयच ना ते लोक खंय तरी मंत्री आमदाराच्या घराकडे वयतात आणि रिक्वेस्ट करतात आमकां खंय तरी अंतिम संस्कार करपा खातीर जागा दिवचे. स्मशानभूमी सार्वजनीक स्मशानभूमी बांधलेली आसात. पेडणे वाठारान एक स्मशानभूमी 1 कोटीच्या वयर खर्च करून स्मशानभूमी बांधल्या पूण तेचे काही मेंटेनन्स आसा ते केल्लेले ना. पूण प्रत्येक गांवान जर असे सार्वजनीक स्मशानभूमी जाले जाल्यार खूप बरें जातलें आणि जे लोक फेस करतात ज्या मरण पावल्या उपरांत ज्यांच्या घरातले लोक जे फेस करतात धावपळ करतात हे खंय तरी कमी जातले. नाजाल्यार अशेय दीस येवं शकता की डेथ बॉडी घेवन मुख्यमंत्री नाजाल्यार मिनिस्टराच्या दारा मेरेन लोक पावू शकता. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी लक्ष घालचे खंयची तरी कायदो करचे आणि जंयसर सरकारी जमीन आसा थंयसर सार्वजनीक बांदकाम करून एक स्मशानभूमी प्रत्येक गोंयभरान 12 तालुके आसात. प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक गांवान जर जाता जाल्यार प्रत्येक सार्वजनीक स्मशानभूमी बांदप खूप गरज आसा. नाजाल्यार डेव्हलपमेंट जायत आसा पण डेव्हलपमेंट जायत आसतना खंय तरी ज्यांच्याकडे जमीन ना ज्यांच्याकडे स्मशानभूमी खातीर जागो ना ते लोक खूप प्रॉब्लेम जातले आणि तांकां ज्या टायमार गरज आसता त्या टायमार तांकां खूप हाल जाता. हे लक्षात घेवन सरकारान बेगिनात बेगीन ह्याचेर लक्ष घालुचे अशे लोक मागणी करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.